कॅनाबिसचेर खूब मोठ्या प्रमाणात राज्यात बोवाळ चल्ला. एखादो गव्हर्मेंटा कडेन जेन्ना कसलोय प्रपोजल येता तेन्ना तो प्रपोजल फायनल करच्या पयलीं इट गोज टू द वेरियस डिपार्टमेंट. फायनल करप काय ना ही मागीरची गजाल आसता. इट इज एन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द इंटिग्रेटेड मेडिसिन्स हांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया विच इज प्रिमियर एजन्सीज हांच्यांनी सगळ्या गव्हर्मेंटाक कॅनाबिसचो फार्मास्युटिकल मेडिसिनल यूज कशा पद्दतीन जावपाक शकता आनी स्पेशली इन द कॅनाबिस ह्यो एकाच जाग्यार कल्टिवेट करून थंयसरूच प्रोसेसींग आनी सगळ्यांक खबर आसा इट इज ओन्ली एंड ओन्ली फॉर द मेडिसिनल पर्पज. हे प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन केन्ना तरी आयिल्लो. ते प्रपोजल बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान मूव जाला. म्हणजे इट हॅज गॉन टू द वेटींग करपा खातीर लॉ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट. हाजो अर्थ गव्हर्मेंटान फायनल डिसिजन घेतलें अशें न्ही. म्हणजे काही जाणांक संवय जाल्ली आसा म्हणजे शिता फुडें मीठ खावपाची. कांयच विशय वेगळे मेळनासल्या कारणान, कारण सरकाराचेर उलोवपाक आनी कांयच मेळना तेन्ना खंयचो तरी विशय घेवन उलोवप ही काही जाणांनी संवय आसा थोड्या जाणांक. गव्हर्मेंटान हेजेर आजून कसलोच निर्णय घेतलेलो ना आनी गव्हर्मेंट एट प्रेझेंट हो प्रपोजल फुडें व्हरपा खातीर एखादो प्रपोजल येयलो आनी तेजी फायल मूव जाली हाजो अर्थ फायनल केले अशें न्ही. फक्त ती कॅनाबिस हो विशय एट प्रेझेंट गव्हर्मेंट इज नॉट टेकिंग अ हेड. गव्हर्मेंट हो विशय फुडें व्हरना. बट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन 2-3 राज्यांनी हेजेर ऑलरेडी बिलूय पास केला. हेजेर ऑलरेडी तेंच्यांनी परमिशन्सूय दिला आनी बिंग इट इज एन इंडस्ट्री फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री म्हणून तेंच्यांनी तो विशय जो आसा फुडें व्हेल्लो आसा.